कारवार न्यूज तुमगेली स्वागत करता। कोकण भागातलो होड उत्सव जावन आशिल्लो शिगमो उत्सव सगळे कडेन बुधवारच्यान सुरू जालो। कारवार तालुक्याच्या ग्रामीण भागात पुढचे एक आठवडो शिगमो उत्सव सुरू उरतलो। बुधवारच्यान सगळे कडेन आपले ग्रामाचे पद्धती प्रमाणे आणि संप्रदाया प्रमाणे धार्मिक विधिविधान पूर्ण करून शिगमो उत्सवाक सुरुवात झाली। काही शिगम्या मेळ सुद्धा देवालय सेवेत गांवोन गांव संचार सुरू केले। तसेच कारवार तालुक्याच्या हणकोण ग्रामात बी बुधवारच्यान शिगम्याची सुरुवात झाली। हर रात्री एक एक वाड्याचेर शिगमो संचार करतलो। बुधवार रात्रीन श्री खुटी माता देविल्या शिगम्या उत्सवाची विशेष पूजा झाली। कारवार तालुक्याच्या कडवाड ग्रामपंचायती भागातले मदेवाडा हांगा एक व्यक्तीन रस्त्यामध्ये आड वणत बांधला। तेजेन 4 कुटुंबाक खूप त्रास जाते असा म्हणून विद्यार्थी संघटनेचे राघू नाईक यांनी आरोप केला। पत्रकारा बरा उलयले राघू नाईक ह्या वाटे प्रकरणासंबंध जिल्हाधिकारीक अर्ज देऊन जिल्हाधिकारीला नजरे काढला। कारवारचे एसी तहसीलदार जाग्यार वचून पडताळण केलात आणि रस्तो आडयल्याक 2 दिसां भितर रस्तो खुल्ला करूंक सांगला। पण 2 दिसां भितर तेमी रस्तो खुल्ला करून जाल्यार जिल्हा प्रशासनान रस्तो खुल्ला करून दिवं जाय, ना तर जिल्हाधिकारी कचेरी समोर धरण करतले अशें तेमी सांगले। पण हो रस्तो खंयच्या बी नकाशाचेर ना किंवा रस्त्याचो जागो सरकारान स्वाधीन करून घेयलो ना। रस्तो आसा म्हण सांगचो जागो खासगी आसा, तेका लागून हेजे संबंध कानुनाच्या वाटेन न्याय मेळोवन घेवंक प्रयत्न करतले म्हण रस्तो आडयलो म्हण सांगची व्यक्ती सांगतात। ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ। ಒಂದು ವೇಳೆ ರಸ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ರಸ್ತೆ, ನಂದೇನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಏಕಾಏಕಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ 2 ಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ರು। ದೇವರಾಯ ನಾಯ್ಕರ ಕುಟುಂಬ ಅದೇ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 55-60 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದೇ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ರು। कर्नाटकाचो सीमाभाग जावन आशिल्लो अनमोड हांच्यान वाहन संचाराक निषेध उरल्यार बी ल्हान वाहन संचाराक अवकाश दिवन व्हड वाहनाक मात्र निषेध केल्ले बदल लॉरी मालक आनी चालक संघाचे राजाराम नायक हेमी असमाधान व्यक्त केले। कारवार शहराच्या जिल्हा पत्रिका भवनात प्रेस मिटींग करून उलयले राजाराम 2018 सालात रस्तो दुरुस्त करूंक ह्या रस्त्यान वाहन संचार संपूर्ण बंद करून उत्तर कन्नड जिल्हाधिकारीन आदेश केल्लो, जाल्यार आता अर्ध दुरुस्त काम पूर्ण जाला। लहान वाहन, बस, पर्यटक वाहन ह्या रस्त्यान संचार करतात, जाल्यार हेवी व्हेकल
संचाराक मात्र अवकाश दिलना। हेवी व्हेकल बेळगाव किंवा हुबळी वयतल जाल्यार कारवार येल्लापूर मार्गान वयचें पडटा। पण जिल्हा प्रशासनान व्हड वाहनाक संचार निषेध करून दवरूंक कारण कितें कळून येयलें ना। कारवार येल्लापूर मार्गान हुबळी बेळगाव वचूंक 150 किलोमीटर जास्त संचार करचे पडटा। तेजेन इंधन आनी वेळ पाड जाता। अनमोड मार्गान सगळ्या वाहनाक संचार करूंक अवकाश दिवं जायना तर मार्च 8 तारखेक रस्तो आडोवन स्ट्रायक करतले म्हण तेमी ताकीद दिले। तो हमारा जो कुछ हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो हमको बचता है वो उसमें निकल जाता है डीजल में। बाद में अभी रास्ते में हाईवे पे सभी जगह 60-60 किलोमीटर पे टैग टोल लगाया हुआ गवर्नमेंट ने, और टोल का भी जो रेट है अभी रिवाइज हुआ है, वो बढ़ा हुआ है। तो ऐसा हालत है हमारा कि हमारा EMI भी निकल नहीं रहा है इसमें, गाड़ी का जो EMI है वो भी निकल नहीं रहा है। तो इसमें अभी क्या कर सकता है? अभी कंडीशन ऐसा है कि जो भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करता है वो 3-3 महीने में छोड़ दिया जाता है। अभी रिसेंटली नया कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया था गवर्नमेंट ने, 3 महीने के बाद ऐसा पता चला कि उन्होंने भी काम छोड़ दिया है। तो यही कंडीशन अगर आपको अगले 10 साल तक तो ये रास्ता बन के कंप्लीट होके मिलना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। अभी गवर्नमेंट ने कॉल लेना है कि एज इट इज, अगर गवर्नमेंट से काम नहीं होता है तो जैसा रास्ते का कंडीशन वैसा ही रख के सब गाड़ी को आप चालू करो ऑफिशियली, नहीं तो जो पूरा मूवमेंट है गाड़ी का टोटल मैं तो ये प्रोसेस हमने ही रिसेंट जनवरी से चालू किया था हाईवे ओपनिंग के लिए। अभी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, 2018 से ये अभी जो हाईवे है नेशनल हाईवे 748 फ्रॉम रामनगर टू गोवा कर्नाटका बॉर्डर, ये हाईवे नया बनाने के लिए काम बंद था। तो उस रिगार्डिंग बाद में हमको ट्रैफिक डायवर्जन करके दिया था, रोड डायवर्जन। नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात, त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचरक्यूर घेऊन येते असा जॉइंट केअर ज्यूस आणि जॉइंट केअर कॅप्सूल। अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा। अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार। लाईट फिशिंग आणि बुल ट्रॉल फिशिंग बंद करूक जाय म्हण आग्रह करून समुद्र तट नुस्तेकार रक्षण संघा वतीन जिल्हाधिकारी कचेरी समोर प्रोटेस्ट करून अर्ज दिले। लाईट फिशिंग आणि बुल ट्रॉल फिशिंग करून करोडांशी रुपये किमतीचे नुस्तें मारतात। सांप्रदायिक नुस्तें मारचे नुस्तेकारान लाईट फिशिंग आणि बुल ट्रॉल बोटीचेर नुस्तें मारचे नुस्तेकाराक धन संबंधित विभागाक दिल्यार बी दंड घालन इंजीन जप्त करून सोडतात। तेमकां इंजीन जप्त केले किंवा दंड घायल म्हणून कितेंच फरक पडना, कारण तेमी करोडांशी रुपये किमतीचे नुस्तें मारील उरता। ताका लागून दंड घालन इंजीन जप्त करचे बरोबर त्या नुस्तेकाराक आणि बोट मालका विरुद्ध कठीण क्रम घेवंक जाय म्हण तेमी आग्रह केले। लाईट फिशिंग आणि बुल ट्रॉल फिशिंग केल्यार पुढची दिसाक नुस्त्याली संतत नश्ट जावची शक्यता आशिल्ल्यान सरकारान असली फिशिंग बंद करून आदेश केल्लो, जाल्यार संबंधित विभागाचे अधिकारील्या दुर्लक्षान निषेध साध्य जातेत ना आणि पुढच्या दिसाक तशेंच चल्ल्यार व्हड प्रमाणात विरोध करचे नाइलाज जातलो म्हण तेमी सांगले। ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಕಳೆದ 2-3 ಸಾರಿ ಆಯಿತು ಈ ರೀತಿ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೇ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಂಡ ಹಾಕೋದು, ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಟ್ರ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಆನಂತರ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು
ಕೋಸ್ಟಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 13ನೇ ತಾರೀಕು ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಈಗೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಅದು 14 ಬೋಟನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೈಟ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆನಂತರ ಬುಲ್ ಟ್ರಾನಿಕ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೊನೆಯ ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು 3 ದಿವಸಗಳ ಒಳಗಡೆಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ವಾರ್ನಿಂಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆನಂತರ ತಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಬಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾನೇ आयचे लोक न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.